आम्ही सगळे दामबाबाले घोडे ह्या संस्थेचे पदाधिकारी। दामबाबाली घोडे ही संस्था गेल्या 19 वर्सां ह्या सगळ्या कल्चरल स्पोर्ट्स आणि बाकी फिल्डांनी काम करता समाजाच्या उदरगती खातीर। समाजातल्या होतकरू भुरग्यांक संदी मेळची, समाजाच्या होतकरू कार्यकर्त्यांक कलाकारांक संदी मेळची ह्या उद्देशान बाब दामू नायक हाच्या अध्यक्षते खाला काम करपी संघटना हिरिरीन काम करता। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुमचें आमी स्वागत करता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक। तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 116वो दिंडी महोत्सव येता 3 तारखेक मडगांवां जावपाचो आसा। आमच्या मडगांवकारांची दामबाबाली दिंडी ह्या दिंडी महोत्सवा निमतान गेल्या अनेक वर्सां फ्रूट कार्विंग स्पर्धा, आकाश कंदील स्पर्धा आणि दिंडी पथक स्पर्धा हे आयोजीत केले वता। बाब दामू नायक आपल्या स्वकश्टान हे सगळे कार्य फुडें व्हरता इतलीं वर्सां। ह्याय वर्सा 116वी ही दिंडी राज्य सरकार मान्य ही दिंडी ह्या दिंडी निमतान दिंडी पथक स्पर्धा आमी आयोजीत केल्या, आकाश कंदील आणि फ्रूट कार्विंग। दिंडी पथक स्पर्धेक गोंयभरच्यान म्हणून ह्या वर्साक 20-21 पथकां येतलीं अशी आमकां भरोसो आसा। ह्या पथका भितर 4 इस्कॉलाची पथकां हें आकर्शण आसतलीं, ल्हान भुरग्यांची पथकां आसतलीं, कारण हे सगळे फुडें व्हरपा खातीर हो कल्चर ल्हान भुरग्यां कडल्यान फुडें वचचो म्हणून ल्हान भुरग्यां इस्कॉलाच्या 4 इस्कॉलांक आमी हांगा निमंत्रण दिलां ती आपली पथकां आमचे समोर दवरतलीं। त्याच बरोबर पेडणे ते काणकोण मेरेन अनेक दिंडी पथकां ह्या वर्साक ह्या दिंडी स्पर्धेक भाग घेतली। आकाश कंदिला भितर वर्सान वर्स तुमी सगळ्यांनी पळयलां की भरघोस आमकां प्रतिसाद आसता। शेवटी आकाश कंदील पुरो अशी म्हणपाचें आमचेर पाळी येता, थंय भरपूर प्रतिसाद मेळटलो। फ्रूट कार्विंग बी सदच्या भशेन बरे पैकी जातलें। आतां दिंडी स्पर्धा जी आसा ती सांजचे वेळाचेर 5 वरांचेर आमी सुरू करतली। ही स्पर्धा हरिमंदिरा कडल्यान सुरू जातली। हरिमंदिरा कडल्यान सुरू जावन ती सीड बँक जे आसा ते आमी दामबाब चौक म्हणून आमचें स्थान आसा त्या स्थानाचेर रिंगण जातलें। रिंगण म्हळ्यार शेवटी हे कंक्लुडींग एक कल्चरल डिस्प्ले आसता ते करून ह्या पथक स्पर्धेची सांगता जातली। जी पथकां आमचे कडेन पार्टिसिपेट जातात ही पयस गांवगिऱ्या वाठारांच्यान हे लोक येतात। कश्टकरी समाजाचे हे लोक आमची कला, संस्कृती, परंपरा फुडें वचची म्हणून कश्टान खूब आपले कश्ट घालून फुडें वतात। तांकां ल्हानसो आदार म्हणून 10,000 रुपया हे मानधन आमी प्रत्येक दिंडी पथकाक दितले। ह्या वर्साक जो प्रायज मनी आसा, प्रायज स्ट्रक्चर आसा, गेल्या वर्सा आमचे 33,000 आसले फर्स्ट प्रायज, ह्या वर्साक ते 51,000 आसा। सेकंड प्रायज गेल्या वर्साक 25,000 आसले ते ह्या वर्साक 31,000 आसा। आणि थर्ड प्रायज ह्या वर्साक जे 20,000 आसले ते 25,000 आसा। हे आमी बक्षीस वाडयलां कारण हे लोक खूब कश्ट करतात, तांकां एनकरेजमेंट मेळचो म्हणून बाब दामू नायक हांच्या अध्यक्षते खाला निर्णय जालो आणि हे बक्षीस अमावंट जो आसा तो आमी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडयला। तशेंच कॉन्सोलेशन प्रायजीस आमी लास्ट इयर 6,000 रुपया दिल्ले, ह्या वर्साक आमी ते 10,000 केल्यात। आणि अशी आमी तांकां कंडिशन घातलां, 10 ग्रूप मेरेन जर उरले 10चे सकल जाल्यार एकच कॉन्सोलेशन, 10चे वयर जर ग्रूप उरले 10 वयर 15 कितले आसूं न्ही जाल्यार 3 कॉन्सोलेशन, 10,000 अशें दितले। स्पेशल इंडिव्हिज्युअल प्रायजीस आमच्या स्पर्धे निमतान आसता। पथक स्पर्धेक बरो पकवाज वाजोवपी बेस्ट पकवाजी गेल्या वर्साक आमी 1,000 रुपया दिल्ले, ह्या वर्साक ते आमी 2,000 केल्या। आणि बेस्ट कॉस्ट्यूम जे वेशभूषा जाता विठ्ठल रखुमाई आणि जी पात्रां भुशोवनचे आमचे दिंडीचे लोक येतात तांचे खातीर वेशभूषेक 2,000 आणि बेस्ट सिंगर जे गांवचे आसा दिंडी पथकास कॉम्पिटिशना भितर तांकां 2,000 अशें सगळे कडेन आमी बक्षिसाची रक्कम वाडयल्या। येणाऱ्या सगळ्या ग्रुपाक भोजनाची वेवस्था केल्ली आसा। फुडें आकाश कंदील स्पर्धा आसा, आकाश कंदिलाक आमी 6,001 फर्स्ट प्रायज हे डेकोरेटीव आणि इनोवेटीव 2 गटांनी करतात आमी। पयलीं तुमकां सांगता आसतना डेकोरेटीव इनोवेटीव सांगता। फर्स्ट प्रायज आसा डेकोरेटीव इनोवेटिवाक 6,001, सेकंड आसा 5,001, थर्ड आसा 4,001 आणि फोर्थ आसा 3,001 आणि फिफ्थ आसा 2,001।
आता आकाशकंदील ट्रेडिशनल पारंपारीक तांकां फर्स्ट प्रायज आसा 4001, सेकंड 3001, थर्ड 2501, फोर्थ 1501 आणि फिफ्थ 1001 आणि फ्रूट कार्विंगाक आसा 3001 फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज 2001 आणि थर्ड प्रायज 1501 आणि ह्या सगळ्या फ्रूट कार्विंग जाल्ल्या आकाशकंदील हांकां 300 रुपया आमी मानधन दितले प्रत्येक पार्टिसिपंटाक. ह्या कॉम्पिटिशना भितर स्पर्धेचें उद्घाटन करपाक माननीय PWD मंत्री बाब श्री दामू नायक आणि आमचे गोवा प्रदेशचे अध्यक्ष दिगंबर कामत आणि गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक जे आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष आसात ते ह्या उद्घाटन कार्यक्रमाक आसतले. तशेंच फुडें वचपी कार्यक्रमा भितर एवरी इयर सद्दां वर्सान वर्स गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत येतात, मागीर ट्युरिजम मंत्री रोहन खंवटे येतात आणि अनेक मान्यवर येतात, उल्हास तुयेकार येता, अनेक मान्यवर येतात. हेवूय बी ह्या स्पर्धेक उपस्थिती आमच्या मंचाच्या दामबाबालो जो मंच आसा गोड्याचो स्टेट बँकेकडे थंय सगळे उपस्थिती लायतले. पावस बीन पडल्यार कितें हें केला तुमी? पावस काल मेरेन भरपूर पावस पडलो. पावस पडटलो अशें आमकां दिसना. आमकां पूर्ण आत्मविश्वास आसा, दामबाबाचेर श्रद्धा आसा, विठ्ठल रखुमाईचेर श्रद्धा आसा. पावस पडचो ना अशें आत्मविश्वासान आमी स्पर्धा घेवन फुडें वतात. म्हणजे ती जातली 100%. आणि पावस जर पडलो जाल्यार आमची स्टेज जी आसा ती स्टेज आमची वॉटर प्रूफ आसा. म्हणटकच पथकां पडटे पावसाक सुद्दां आपली कला सादर करता आणि जे वादक आसात ते स्टेजीचे वॉटर प्रुफा भितर बसून ते आपले वादन आणि गायन पेश करतले. एवढेच ते तांची दिंडी जातली. ती सगळी तयारी आमी केल्या, दिंडी पथकाक केल्या. कारण ते व्हड ग्रूप 40-50 असे लोक येतात, बशी घेवन येतात. आकाशकंदील एकादो एकूच मनीस येता, फ्रूट कार्विंग एकूच मनीस येता आणि ते चडशे हांगचेच येतात, मडगांवचे चडशे हे पयसल्यान येतात. म्हणून 10,000 मागितात तशें येतात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.